एकूड आसता वरया आमी देवाच्या उतरांक इगर्जेच्या शिकवणेक आमच्या तत्वांक आमी चिडकोन रावल्या तर आमचे विरोधी आमकां थोडे फावटी खेणटीत, आमच्या विशयांत दुस्मान काय उलयतीत आनी कितेंय गाळी समेत आमकां येडतीत. पूण तांच्या काळजांत तांच्या मनांत एक चिंता आसता, ह्या मनशाक म्हज्यान हालोवंक जायना, हो नितीवंत मनीस, हे नितीवंत मनीस. तर जालें न्ही, आमी एकच फावटी देवाक इमान वतां आनी सांगत आस आमच्या विरोध्याकी आमी इमान वतां. आनी हें जावन आसा आज आमकां आपोवणें. इस्कॉलांत पयले लिसांव शिकयतात, ताचे उपरांत परिक्षा आसता. पूण जिवितांत तशें न्ही. जिवीत पयले आमकां परिक्षा दिता आनी त्या परिक्षे मुखांतर आमकां जिवीत लिसांव शिकयता. आनी उडास सोऱ्या मोगाच्या न्हू, जेरेमिया प्रवाद्याच्या ग्रंथांत 13 अध्याय 20व्या वळींत देव थंय इसारता, देव थंय लायक इसारता, तुज्या ताब्यांत हांवें एक हिंड दिल्लो, तो खंय आसा?